नमस्कार. सडेतोड नायक करवणीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमी एक एक्सक्लुझीव मुलाखत घेतात आनी आमचे बरोबर आसात गोविंदबाब गावडे. गोविंदबाब हे क्रीडा मंत्री, आर्ट एंड कल्चराचे मंत्री आसात आनी एक डायनामीक मंत्री म्हणून तांकां वळखतात. पूण ताजे परस म्हत्वाची एक गजाल तांचे विशीं सांगपाची जाल्यार ते उटा संघटनेचे एक म्हत्वाचे फुडारी. गोंयांक आदिवासीक तांचे हक्काची सुवात मेळची, राजकीय आरक्षण मेळचें, तांकां वेगवेगळे तरेन. कारण आदिवासी हे मूळ गोंयकार जर धरले जाल्यार तांकां तांची हक्काची सुवात गोंयाक मेळपाक जाय. हाजे खातीर ते स्वता तळमळीन काम करतात, कितलेशे वर्सां काम करतात आनी खडेगांठ उलोवपी, नाटकान काम करपी गोविंदबाबाची कितलीशीं तासां आसात आनी तातली कांय तासां आमकां आज पळोवपाकय मेळपाचें. आमच्या मुलाखतीन ते हाजे पयलीं हांगा आयल्यात. गोविंदबाब, म्हाका तुमचे कडेन पयलो प्रश्न म्हजो तोच आसा की उटा संघटना सद्या असंतोश आसा, उटा सारकी चलना असो आरोप जाता. हालींच जे 2 कार्यक्रम जाले ताका लागून तर उटाचे वेगवेगळे अशे तरेची वेगवेगळी तोंडां वेगळे कडेन आसात अशे तरेचे आरोप जाले. सो हाजो खुबसो दोश तुमचेरय वता अशे तरेचे आरोप. कारण तुमी ते म्हणटात की आंदोलनाचो वापर करून मंत्री जाले, सरकारान आयले, BJPक सत्तेर हाडपा खातीर उटा आंदोलन वापरलें. सो तरी आसतना उटा संघटना कित्याक सारकी चलना? एक गोष्ट, हो जो प्रश्न तुवें जो म्हाका जो केल्लो आसात, अशें कोण म्हणटात ह्या गोष्टी कडेन हांव वचना. पूण उटा संस्था जे दिसा पासून सुरवात जाल्ली आसात, तिजी स्थापना जाल्ली आसात, ते दिसा पासून आज पर्यंत गोंयच्या समस्त आदिवासी खातीर काम करता. आनी काम करता आसतना प्रत्येक विशय, प्रत्येक डिफिकल्टीज सातत्यान योग्य त्या प्लॅटफॉर्माचेर मांडून तांकां न्याय दिवपाचो कोणीन जर प्रयत्न जर केलो जाल्यार त्याच उटा संस्थेन केलो. तें आजूय हांव तुमकां सगळ्यांक. गोविंदबाब, म्हत्वाचो आरोप जाता तो की उटा संघटना एक सर्वसमावेशक आशिल्ली. आज फाटले 20 वर्सां लोक म्हणटात की तेच अध्यक्ष आलटून पालटून जातात आनी जनरल बॉडी मिटींग जाता तिकाय बी लोकांक आपयनात, थंय 6 ते 7 जाण येतात. म्हाका दिसता जे लोकांनी हो आरोप केल्लो आसात, प्रत्येक जी जनरल बॉडी मिटींग जी जाल्ली आसात त्या जनरल बॉडीक एडवर्टीजमेंट दिवन आमी आपयलेले आसात. कितल्यो संघटना आसात उटा? जवळ जवळ आमच्या जवळ जवळ 8 संघटना आसात. आता ह्या संघटने कडेन विशय करता आसतना हांव एक गोष्ट सांगता. केन्नाच ह्यो संघटना जे 2004 जेंचें संलग्न जाल्लें आशिल्लें त्या वेळाचेर उटा कडेन ह्या समिती किंवा कितल्यो संघटना जोडपा खातीर त्या वेळाचेर हांव नाशिल्लो. हें प्रामुख्यान हांव तुमच्या सगळ्या मुखार सांगता. म्हजो ह्या संस्थे कडेन सहभाग आणि सहवास आणि सहकार्य जर केल्या पासून जर आसा जाल्यार तें 2016 पासून. कारण 2003 जे घटनात्मक जे अधिकार किंवा जो एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो त्या दिसा पासून 3 वर्सां जालीं कांयच मुवमेंट जायनाशिल्लो. आनी म्हणूनच युनायटेड ट्रायबल एसोसिएशन अलायन्सान चळवळ उबी केली आनी त्या दिसा पासून हांव ह्या उटा संघटने कडेन निगडीत आसा, तो आज पर्यंत आसा. दुसरो तुवें जो प्रश्न जो केलो, जे आरोप जाता की उटा संघटनेचो बऱ्याचशा लिडरांनी आपल्या वैयक्तीक राजकारणा खातीर वापरलो, म्हाका दिसता हें अत्यंत फटीचें. ताजे पयलीं हांव एकच प्रश्न विचारता गोविंदबाब, की उटा संघटनेची ही संघटना जावनय आतां 12 वर्सां उपरांत तांच्यो खंयच्योच मागण्यो मान्य जाल्यो ना. विशेषतः राजकीय आरक्षण हें जावना, मागीर अनुसूचित क्षेत्राची अधिसूचना काडूना, आदिवासी सल्लागार परिशदेची स्थापणूक जावना, वन हक्का संदर्भात काय जावना, मागीर ST खातीर पूर्ण अधिकार जावनात अशें तांचें म्हणटा. दुसरें ST खातीर 12% अर्थसंकल्पांत तरतूद. हांव एक गोष्ट तुमचे कडेन मान्य करता जी अत्यंत म्हत्वाची आसा. एक म्हणल्यारूच शेड्युल्ड एरियाज डिक्लेअर करपाच्यो आनी दुसरें म्हणल्यार द पॉलिटिकल रिजर्व. आनी तातूंतय आहा की ST खातीर 12% अर्थसंकल्पांत तरतूद ही ते खूब म्हणटात म्हत्वाची. आनीक रिक्त पदां म्हणजे अनुशेश पळया कितलीशी वेकन्सीज आसात त्यो जायनात आनी त्यो तश्योच दवरून नव्यो. तुका कोणीन सांगला? हॅव यू टेकन द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गव्हर्नमेंट? हे आरोप जावन आसा. हे ते आतां जाहीर आरोप. तांचे म्हत्वाचे लिडर आहात न्ही, तांणी म्हत्वाचे लिडर म्हळ्यार ह्या लोकांक आमी लिडरशीप करता आसतना केन्ना पळयलें ना. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक व्हेरी फ्रँक ऑन दीस लिडर्स. कोण लिडर अशें तूं एक स्पेसिफीक नांव घेवन दाखय, त्या लिडराचें हांव उलयतां. न्ही आतां म्हजे कडेन आमीच एक लेख छापला, एक जुआंव फेर्नांडीस हो एक उटाक संघटने आशिल्लो, कितले पासून आशिल्लो आनी तेजो रोल कितें आशिल्लो हें ताकाच नॅरेट करपाक लाय.
ओके. उठा कडेन जर ताजो जर रोल आशिल्लो जाल्यार आज पर्यंत उठा कडेन येवन त्यांनी केन्नाच आवाज किंवा ह्यो आपले बाबा विषय आसा हे आमी विषय घेवन मुखार या अशें पर्यंत केन्नाच सांगलें ना. कारण ह्या उठा कडेन 2016 तरी हांव सामको आसा आनी प्रत्येक फावटी मिटिंग्स आसता ते मिटिंगेक केन्ना तरी ह्या मनशाक हांवें केन्ना पळोवना. हांव मान्य करता काही सुरवातीक ते आमचे बरोबर गोविंद शिरोडकर आशिल्लो, मागीर गोविंद शिरोडकर उठा कडेन ते खंयच्या मुवमेंटान ना, लक्षांत धर. ओके. ह्या उठा कडेन उलोवपाक, उठाचेर उलोवपाक कोणाक अधिकार आहा? जे उठाच्या चळवळी खातीर ज्यांनी काही गोष्टी उबारल्यो, ज्यांनी काही सोंसलें भोगलें तांकां उलोवपाक अधिकार आसा. हे जे लोक जे आसा, हांवें जुवा संदर्भान हांवें तुका सांगिल्लें आसा, ही वॉज देअर कनेक्टेड फॉर सम टायम, मागीर तो गायब जालो. आतां कित्याक गायब जालो ताचें कारण म्हाका खबर ना, तो तांकांच खबर आसतलें. पूण तांचो एखादो ताच्या लेखाच्या प्रमाणे ताचें हांव सांगपाक सोदतां की भारतीय जनता पक्षाचे तांचे एखादे वेळ आक्षेप आसपाक शकता. बरोबर. पूण हांवूय काँग्रेस आशिल्लो रे 2007. हांवूय एक काँग्रेसीचो लिडर आशिल्लो. आय हॅव कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन. नॉट मीन दॅट खंयचे काँग्रेसीचो एक सादो मेंबर नाशिल्लो. पूण काँग्रेसीच्या विरोधान सुद्दां हांव विरोधाक म्हणना की काँग्रेसीचे ज्या वेळाचेर सरकार आशिल्लें त्या सरकाराच्या विरोधात न्याय हक्का खातीर हांव आज झडिल्लो आसा, आजुनूय झडटा. आज हांव भारतीय जनता पक्षाक एखादो मंत्री आसपाक शकता, ताचे फाटले फावटी हांव इंडिपेंडंट मंत्री आशिल्लो. आमी जें कितें केल्लें आसा हें हांकां खबर आहा, कोणाक खबर ना. तो पळय म्हत्वाचो आनी एक ते 2012 विधानसभेची वेंचणूक जावचे अवघे कांय दीस पयलीं उठाचें आंदोलन केलें. येदें व्हडलें हिंस्र आंदोलन, ताजो फायदो बीजेपीक जालो. बीजेपीचे सगळे लिडर हळूच ते आंदोलनाच्या फाटल्यान आशिल्ले, RSS धरून ते सगळे मिटींग घेवपाक भोंवताले. ताजो फायदो जातकीर ते म्हणटात उठाक सोडून दिली. कोणी सोडून दिली सांग? गोविंद गावडेन सोडली, ते म्हणटात की प्रकाश वैपान सोडली, कोणी सोडली ते सांग ना. पण ते म्हणटात की उठाच्या खंयच्या, म्हाका दिसता उठाच्या लिडरांनी किंवा उठाच्या लोकांनी उठाक सोडले ना जाल्यार पयर येदो व्हडलो म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान रवींद्र भवनाक इतले मोठे संख्येन जो उठाचो जो जनसागर भरिल्लो आशिल्लो, जर कोणूच जे रेवून आशिल्लो जाल्यार लोकांनी उठाक सोडलें अशें जाता आशिल्लें न्ही तें. पूण उठाक सोडलें म्हळ्यार अशें की कोणी सोडलें तें सांग. सोडलें म्हळ्यार अशें सांगप अशें की उठाच्यो मागण्यो फुडें धसाक लायल्यो. पूण खंयच्यो मागण्यो? फक्त हांव तुका दोनूच गोश्ट सांगता. ज्यो पॉलिटिकल रिजर्वेशन तेज्या खातीर हांव तरी आनी उठा संघटना तरी सातत्यान प्रयत्न करत आसा. एक गोश्ट कितें आसा, उठाच्या राजकीय आरक्षणा बद्दल तुमचें स्पश्ट मत कितें? राजकीय आरक्षण हे घटनात्मक अधिकार जावन आसा, तो मेळपाकूच जाय. आनी तेज्या खातीर हांव कितले फावटी आमी दिल्ली गेल्ले आसात, कितले फावटी मुख्यमंत्र्याक मेळिल्ले आसात, कितले फावटी आमी कोणाक येवन मेळिल्ले आसात, ते आमी कोणाक सांगले ना किंवा पत्रकार बाजून स्टंटबाजी केले ना. कारण आमकां प्रसिद्धीच्या जोतान केन्नाच येवपाचें ना. आमकां लोकांची कामां करपाक जाय. आनी म्हाका याद आसा ज्या वेळाचेर हांव आमदार जालो, हांव मंत्री जालो, त्या वेळाचेर पयली गोश्ट, आतां हें लोकांक कळपाक जाय म्हणून काही गोश्टी सांगता. पहिली गोष्ट आदरणीय मनोहरभाई पर्रीकरा कडेन आमी काही गोष्टी उलयतालेत आनी ताका आनी खरें म्हळ्यार तांणी आमकां एपॉयंटमेंटूय तागेलें फिक्स जाल्लें आशिल्लें. पण काळाच्या ओघान ताका प्रॉब्लम ताजो हेल्थाचो इश्यू जालो. नंतर ताजो हेल्थाचो इश्यू जालो, नंतर 1.5-2 वर्सां आमी तिश्तत उरले. नंतर कोवीड पॅन्डेमीक सिच्युएशन जालें. तरी आसतना त्या काळान सुद्दां आमी डिलिमिटेशन कमिशना कडेन एप्रोच केलो, ST कमिशनरा कडेन आमी एप्रोच केलो, आमी करस्पॉन्डन्सूय केल्लें आसा. आनी ज्यो फाटले 3 म्हयने ही आरक्षणा संदर्भातली फायल मुख्यमंत्र्याच्या टेबलाचेर आसा. खंयची म्हाका सांग पळया, आरक्षण जाय आनी आरक्षण मेळपाक जाय म्हणून गोंय सरकारान ताजे पयलू कितें पत्रव्यवहार केल्लो आसा. कित्या वयल्यान सांगता तुमी, हो जो आसा दिस इज जस्ट एखादें रिमायंडर आसपाक शकता. हेजे पयलू म्हाजे कडेन पत्रव्यवहार आहा. आणि ही कालची आणि परची गोष्ट न्ही ही. ज्या वेळाचेर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा कडेन ज्या वेळाचेर आमच्या ट्रायबलांचो सगळोचो व्याप आणि कारभार चलतालो पळय न्ही, त्या वेळाचेर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान सुद्दां लेटर केल्लें आसात. दीस इज नॉट द इश्यू ऑफ जस्ट 3 and 4 months एगो. ह्या गोंयच्या लोकांक आरक्षण दिवपाक जाय म्हणून हे पयलू गोंय सरकारान सुद्दां केंद्राक कळयलेलें आसा. त्या संदर्भान आमकां पत्रांय आयिल्लीं आसा. 2020 अशें म्हणटात की केंद्रीय न्याय आनी कायदो मंत्रालयान एक पत्र धाडिल्लें, त्या प्रमाण की अजुनूय आरक्षण दिवपा सारकी परिस्थिती उद्भवूंक ना म्हणून गोंयांत. आनी अशें तांचो आरोप आसा की हें पत्र जाणून बुजून आदिवासी फुडाऱ्यांक दाखयलें ना, कारण सरकार कांयच करना अशे तरेचे आरोप जाता. सरकारा फुडाऱ्यांक दाखयलें ना, आमकांय ताजें सगळें पुरेपूर ज्ञान आसा आनी आमचो प्रयत्न आसा आनी आमी सातत्यान ह्या संदर्भान
काही गोष्टींनी हांव तुजे मुखार उलोवपाक शकना किंवा मिडिया मुखार उलोवपाक शकना, कारण म्हज्या एक वेगळ्या तकलेंतल्यान हांव विचार करता. काही गोष्टी आमी उघडपणान उलयल्यो जाल्यार तातूंतल्यान मार्गार अडथळे खूब येता, हें आमी पयलू जाणून घेवपाची गरज आसा. आनी ह्या संदर्भात म्हाजो वैयक्तीक विशय आनी खास करून उटाची, हांव प्रकाश वेळीप दुसरी गोष्ट सांगता तुका, तुमी उटाच्या अध्यक्षपदाचे विशय उलयलो. बरेचशे जाणांनी ताणीन सांगिल्लें बाबा मदीं मध्यंतर ते नामदेव फातर्पेकरा कडेन आशिल्लें, ताणीन कितें सांगलें की आपल्याक थोडोसो विशय आपल्याक काम करपाक टायम दिवपाक मेळना, कोणूच घेवपाक तयारी नाशिल्ली. पण ताका कितें सांगलें, बींग यू एज अ सिनियर तूं जबाबदारी सांग पळय, आमी कोणूच पदा खातीर आमी काम करना. आनी म्हजे जर विचारलें न्ही, हांवें आज पर्यंत ज्या वेळाचेर उटाची संघटने जेन्ना हांवें पांय दिल्लो पळय न्ही, त्या वेळाचेर हांव सादो एक मेंबरूच आशिल्लो. कन्वेनर बीन तें कितें आसा तें मागीर म्हाका तें पदरान दिल्लें आहा. पूण हांव कादयेन जेन्ना पडलो पळय न्ही, तेन्ना अध्यक्षाक सोडून, कन्वेनराक सोडून, सेक्रेटरीक सोडून, ट्रेजराक घेवन म्हाका एक ऑर्डिनरी मनशाक तेंच्यांनी म्हाका कादयेन घातलो. म्हाका कादयेन घातलो, एक पोजिशन असं म्हणून घालूं ना न्ही. हो विशय आमी पयलू समजून घेवपाक जाय. हे जे लोक आतां ह्या लोक जे कितें म्हणटा पळय न्ही, तांकां पदां जाय, तांकां पोजिशन जाय, आनी म्हणून हेंचो जळफळाट जाल्लो आसा. प्रकाश वेळीपाचेर जे पळय आरोप आसात ते कांय प्रमाणात खरे दिसता. ताके म्हाका एक सिद्ध इतली वर्सां तो पद घेवन बसला. खंयची पद घेवन बसला? तो अध्यक्ष आसा, आमी दिला ताका अध्यक्ष. हांव तेच म्हणटा, इट इज अवर आमी कमिटीन दिल्लो आसा, तो स्वता घेवन. ती संघटना व्यापक कित्याक करनात? व्यापक कोणी सांगता तुका व्यापक करना? खंयच्या मनशान तुमी असंतोष व्यक्त करतात. पयर आतां लोहिया मैदानाचेर तांकां ओपोजन कित्याक करचें पडलें? कोणाक ओपोजन? हो जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मुवमेंट हो जो पळय ग्रूप तो तेंचो. पळय एक गोश्ट सांगता, इवन ते सुद्दां म्हजे कडेन आयिल्ले आशिल्ले. हांवें तांकां सांगलां तुमचे बरोबर हांव सदांच आसा, उटाय संघटना तुमचे बरोबर आसा, कारण इट इज फॉर द कॉमन पीपल ऑफ द ट्रायबल्स ऑफ द गोवा. आमी खंयच म्हणना उपोशणां करा, बाकीचे सगळें कितें करा, तांकां कांयच ऑब्जेक्शन ना. आजुनूय हांव सांगता, ऑब्जेक्शन म्हणटा कांय ना. सरकारान असो हांव तुमकां सांगता की ऑब्जेक्शन. पूण ताका लागून जाता कितें पळय, प्रकाश वेळीप ह्या सगळ्या लोकांक एकठांय हाडूं शकता. प्रकाश वेळीप म्हळ्यार एक फंक्शनां जालीं. प्रकाश वेळीप म्हळ्यार एक उठा. म्हाका प्रकाश वेळीपाचें काम न्ही की बाबा सगळे गटांक एक आपल्याला मर ताणें तुमकां तें सांगून ताणें उटाची संघटनेन म्हाका दिसता सगळ्यांक आपण मिटींग सुद्दां घेतिल्ली आसा. विचार तांकां, जे कोण आज आरडा ओरडा मारता पळय तांकां विचार. राजीव गांधी कला मंदिरात म्हाका दिसता ह्या उपोशणा पयलू 1-1.5-2 म्हयन्या पयलू ताणें मिटींग घेतिल्ली आसा, उठान घेतिल्ली आसा. स्वता रमेश तवडकर येना. स्वता रमेश तवडकराचे कोण येना कितें ना तें म्हाका खबर ना. ते रमेश तवडकराचे तूं ताका विचारपाचो. न्ही, हांव तशें म्हणना. हांव हेच म्हणटा की रमेश तवडकर आज सरकारांतले एक जबाबदार घटक. उटा संघटनेन ताचें योगदान आसा. उटा संघटनेन आनी आदिवासी संघटनेन काम करपा खातीर ताका वळखतात. अशे वेळार तूं एक म्हत्वाचो लिडर, प्रकाश वेळीप म्हत्वाचो लिडर, रमेश तवडकर, हे तिगूय जाणांनी एकठांय येवन जर वेगवेगळे कितें तर शेवटी कशें आसा जाणा, आतां हांव तुमच्या समाजांतलो न्ही, पूण म्हाकाय दिसता की राजकीय आरक्षण उटा सारक्या आदिवासी संघटनेक कित्याक मेळपाक जाय, कारण हो म्हत्वाचो घटक तो वंचीत उरता. गोंय आतां मुक्त जाल्यार 61 वर्सां जालीं. बरोबर आसा. पॉलिटिकल रायट्स, इकॉनॉमीक रायट्स तांकां मेळना जाल्यार गोंयांत असंतोश निर्माण जातलो आनी असो जाल्लो आसा. हो भडकपाक जायना. नवे पिळगेक तांचे हक्क मेळपाक जाय. बरोबर. त्या नजरेन तुमी सगळे लिडर झगडटात असो जो पळय आरोप जाता. तातूंतल्यान 8 दीस पयलीं हे झगडी तुमचे सगळे लोकां मुखार आयली. पळय म्हाका एक सांग पळया, उटा संघटना ही पॅरंट बॉडी. आमी का कोणाचेरूच आरोप केले ना. तूं एक आनी म्हाजे तरी हांव तुका सांगता, इवन हांव सदांच सांगता, आमचेर बरेचशे जाणांनी स्टेटमेंट केले. 12 वर्सां जालीं आज, त्या 2011 ते आज पर्यंत 12 वर्सां जालीं. आमी केन्नाच उटा संघटनेन खंयच्या संस्थेचेर किंवा खंयच्या एका लिडराचेर, ट्रायबल लिडराचेर आमी केन्ना उलयले ना. पूण उलयना, पूण उलयले ना. पूण ताजो फायदो तुमी भारतीय जनता पक्षाक दिलो. हो सामको एक प्रामुख्यान प्रूव्ह करून सांग मरे तूं. ताचे नंतर फायदो इतल्या खातीर की भारतीय जनता पक्ष सत्तेर येवन पळय कितलीं वर्सां, 12 आंदोलन जालें, सत्तेर आयले. 2017 सत्तेर आयले, 2022 सत्तेर आयले. 3 वेळा सत्तेर येवन उटाच्यो म्हत्वाच्यो मागण्यो मान्य जायना. म्हत्वाच्यो म्हणल्यार कितें? नोकऱ्यां भितर तांकां आरक्षण. पळय तुका हांव सांगता, म्हणटा सगळे नोकरी. एक सांग तुका, हांव तुका म्हज्या डिपार्टमेंटाचें उलयतां आनी ह्या लोकांक हांव एक्सपोजूय करतात. म्हज्या डिपार्टमेंटाक डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चराक आमी जवळ जवळ 185 नोकऱ्यो काडिल्ल्यो आशिल्ल्यो.
तातूंत भितर ओबीसीचो घटक आशिल्लो, तातूंत भितर SC घटक आशिल्लो, तातूंत भितर ST घटक आशिल्लो. बॅकलॉग सुद्दां म्हागेल्या डिपार्टमेंटाक कोणी एक RTI डिपार्टमेंट जर फायल जर केली, एक तुका बॅकलॉग वॅकन्सी मेळपाना. गुड. दिस इज वॉट आय हॅव डन. कळ्ळें न्ही. ह्यो जो आरोप जे हे करता पळय हेंकां कांय तांचे म्हणणें 3,500 परस चड नोकऱ्यांचो ST बॅकलॉग आसा. 3,500 कित्याक खंयच्या डिपार्टमेंटा तो दाखय न्ही रे. जाहीर आरोप करतात तूं 3,500 धर किंवा म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे 2,719 नोकऱ्यो आमच्या RTIच्या एक्टा प्रमाणे आमी घातलेले RTI. ते जे काम कितें आतां जे करता पळय न्ही रे, आमी फाटले कितलेच वर्सां पयलू आमी करपाक लागले. खूब आमी लिडर जे जाले पळय न्ही रे, आमी आमदार जे जाले पळय न्ही रे, ह्या लोकांचे हाजी करून आमी जालो. आमी स्वताचे कापस्ता. तूं सारको फायटर न्ही. हांव तुका तेच म्हणटा. आनी RTI बीन कितें कोणी कितें टूल कितें आहा पळय तें म्हाका कोणी शिकोवपाची गरज ना. कळ्ळें न्ही. आनी हें RTI इन्फॉर्मेशन आमी बरेचशे पयलू घेतले. आमकां अशें सुद्दां उत्तर आयलें, तुका हांव सांगता लोकांकूय कळपाक बरोबर की आमी सांगलें हे पोस्ट कित्याक भरूना, तर ह्या समाजान शिकिल्ले लोक ना. हे हलीची गोष्ट उत्तर आमकां सरकारूच दितालो. कळ्ळें न्ही. ताजेर आमी प्रत्येक फावटी आवाज केल्लो आसा, प्रत्येक फावटी गोश्ट म्हणून हांव पोस्ट भरपाक पावलो न्ही रे. पूण एक गोश्ट हांवें तुका आतां एक्सप्लोर करता. त्याच संस्थेचो एक मनीस, त्याच संस्थेचो जे संस्था आज मुखार येवन काही गोष्टी भाशा करतात पळय न्ही, सगळे आर्ट अँड कल्चरान जे पोस्ट जे काडले पळय न्ही, ते जनरला कांय दवरून फक्त राखीव तेकूच भितर हाडून हाडले अशें उलोवणारे लोक आसा. म्हणजे हे लोकांचे मायंडसेट कितें आसता खबर आसा तुका? व्यक्तिगत विरोध आसा. व्यक्तिगत विरोध आसा कितें तें खबर ना. हेंकां एक्स्टॉर्शन. हे लोक जे आसा पळय न्ही रे, हे लोक व्हेरी क्रूक मायंडेड लोक. ह्या लोकांचे म्हाजे तरी यादीक उठा कडेन तेंगेलो कांयच संबंध ना. हे जे आज कोण नवे लिडर युथाची भाशा उलयता हे आमचे कडेन, हांव सदां आतां म्हज्या भाशणाक सांगता, आतां ही जबाबदारी जी आसा पळय न्ही ती युवकांनी घेवपाची गरज आसा. कारण युवकांनी ह्याची आज चड गरज आसा. कारण बरेचशे जाणांक दिसता युवक येवपाक जाय न्ही, युवक येवपाक जाय. हेंचे बरोबर कितले युवक आसा? यांचे बरोबर तूं पळय आझाद मैदानाचेर जे भाशा करता पळय न्ही ती, कितले लोक, सॉरी लोहिया मैदानाचेर कितले लोक आशिल्ले हांचे कडेन? जेम तेम 300 लोक, जेम तेम 300 लोक उपस्थित. ते बीन कोण? सालसेटचे म्हजे क्रिस्तांव भाव. ते कित्याक सांग? तांकां कित्याक भडकेल जाण तूं? तांकां भारतीय जनता पक्ष म्हणल्यार सांग कितले मस्तकां मारता आनी ते नेटान ते भायर सरता. पूण ह्या लोकांक खबर ना. आनी खास करून हांव सालसेटच्या म्हज्या क्रिस्तांव भावाक सांगपाक सोदतां, आज STचो स्टेटस जर खंयच्या सरकाराच्या बरोबर आमकां मेळिल्लो आसा जाल्यार ते भारतीय जनता पक्षांत आशिल्ले. आज 2012तल्यान आमचें आंदोलन जाल्या नंतर जवळ जवळ 24 स्किमी ज्यो म्हाज्या ट्रायबल डिपार्टमेंटान ज्यो लायनअप ज्यो केल्ल्यो आसात पळय न्ही, त्यो भारतीय जनता पक्षाच्याच सरकारां भितर आसात. हांव म्हणटा तुमी पॉलिटिकल गोश्टीचेर तुमी विचार करूं नाकात, पूण आज तेजोच फायदो तुमी काँग्रेस, तुमी बाकीचे कोण अशें केन्नाच आमी डिपार्टमेंटान केन्ना केलें ना. कारण तें डिपार्टमेंट 5 वर्सां हांवेनूय हँडल केल्लें आसात. आनी खास करून हांव तुका एक गोश्ट सांगता, नमूद करून दिसता त्या क्रिस्तांव म्हज्या भावाक सांगनशें दिसता की आज मेडिकलाक रिजर्व सीट्स आसता, तातूंचे मॅक्झिमम जर STच्या कोटांतल्यान जर कोणाक जर सीट जर मेळ्ळेले आसा जाल्यार हे आमच्या सालसेटच्या ST भावांच्या भुरग्यांक मेळिल्ले आसा. कळ्ळें न्ही. म्हणून ह्या लोकांनी केन्नाच ह्या उठा कडेन किंवा ज्या वेळाचेर जन आंदोलन जाल्लें आशिल्लें पळय न्ही, हार्डली 10-5% लोकांनी सपोर्ट केल्लो आहा. 95% पीपल हॅव नॉट सपोर्टेड. कारण तांकां दिसलें की ते काँग्रेसच्या विरोधान राजकारण आसा. अरे हांव स्वता त्या वेळाचेर काँग्रेस आशिल्लो, हें हांव जाहीरपणान तुमकां सांगपाक सोदतां. बट हांवें फक्त एक निर्धार घेतलो की ह्या समाजाचेर जो अन्याय जो जाल्लो आसा, तांचेर जो अत्याचार जाल्लो आसा, तांचेर जो इनजस्टीस जाल्लो आसा, ताका वाचे फोडपा खातीर हांव तुमचे बरोबर सदांच उबो रावतलो आनी आज पर्यंत उबो आसा. अरे हांवें जाहीरपणान सांगिल्लें आसात, परच्या म्हज्या भाशणान सांगिल्लें आसात की म्हजी उठा संस्था खंयच्या एका पक्षाच्या दावणेक बांदिल्ली ना आनी मुखारूच ती खंयच्या एका पक्षाच्या दावणेक बांदिल्ली ना. हें हांव थाटपणान सांगिल्लें म्हणून आसा. मागीर हेंकां आनी उलोवपाचो कितें अर्थ आहा? म्हाका एक सांग पळया. कारण ह्या लोकांक सालसेटचे भाव जर ते म्हजे मुखार बशिल्ले आशिल्ले न्ही जाल्यार तांकां कळटा आशिल्लें कितें आसा तें. कारण तांकां कांय खबर ना. तांकां दिसता ह्यो स्किमी ज्यो आसात पळय न्ही त्यो आभाळांतल्यान सकयल पडिल्ल्यो आसात.
त्याच्या खातीर आमी जेल बघिल्ले आसा, त्याच्या तुम्ही खातीर गोविंद बाब, आज आमकां बलिदान पत्करलेलें आसा. कन्विन्सिंग पावर तुजे कडेन आसा, तूं तांकां लागीं कित्याक वचना? पळय. ह्या सुद्दां भुरग्यांक या. हे पळय जे आतां तरुण कांय जाण आसात न्ही, गोविंद आसात, वेळीप आसा, हे बाकीचे भुरगे आनी ते खडेगाठ म्हणजे ते मायनिंगा विरुद्ध लढटात, वेगवेगळे प्रश्न नांवां घेतात. घेतली ह्या गोविंदाचो आसा, कोण तो वेळीप, ते सदांच म्हज्या संपर्कान आसा, म्हणजे सदांच संपर्कान आसा. पण हांव एकूच गोश्ट सांगता, हांवें आज पर्यंत खंयच्याच, आनी हांव म्हज्या उठा कडेन जोडिल्ल्या सगळ्या सदस्यांक सुद्दां सांगता, खंयच्या आमच्या पॉलिटिकल किंवा ट्रायबल लिडरांचेर कोणीच उलोवं नाकात. पूण ह्या लोकांचो एकमेव एजेंडा आसा, कितें म्हणून एजेंडा आसा की त्या प्रकाश वेळीपाक उठा कडेन ताका टार्गेट करपाचो. म्हाका एक सांग, पूण कितें प्रकाश वेळीप संघर्श जावपाक कारण कितें? ह्या भुरग्यांक कारण हे वैयक्तीक काय संघर्श जावपाचें हे कारण? वैयक्तिकूच तांगेलें, कशें? हे वैयक्तीक. आतां ते एक इश्यू घेवन बशिल्ले आसा की प्रकाश वेळीपान खंय त्याच्या वेळाचेर, म्हाकाय तें खबर ना, म्हणजे वाचनात आयिल्लें आसा की प्रकाश वेळीपान त्या वेळाचेर म्हणिल्लें आशिल्लें की आमकां अति मागासवर्गीय नाका, म्हणजे ओबीसींतल्यान आमकां एसटीचो स्टेटस नाका, अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. अरे ते सोडून तोच प्रकाश वेळीप आज उठाच्या मुवमेंटान सक्रियतेन वांटो घेतलो, प्रत्येक मुवमेंटान तो आसा. मागीर तांचें म्हणणें की संघर्ष, उठा ही संघर्ष करून आयिल्ली संघटना, अजूनही संघर्ष करता. प्रकाश वेळीप भाजप सत्तेर येत सावन 2012 सावन मूग गिळून ओगी बसलो. चुकीची गोष्ट आसा. आणि प्रकाश वेळीपाचेर ते आक्षेप घेतात, म्हणजे एका अर्थान पॉलिटिकल आंदोलना संदर्भात तो जे कितें बोवाळ करपाक तो बोवाळ करना, नोकरी तशेंच उरल्यात, बजेटान भितर तरतूद मेळना. सर आतां बजेटाचेर हांव उलयतां, तुमी बजेटाचेर, हांव प्रकाश वेळीचे पयलो चुकीचे गोश्टाचे हे आरोप तुमचेर करता, प्रकाश वेळीपाचेर करता. आमचे कडेन एक पुस्तिका आहा, पुस्तिका तुवेंनू बरोवना, हांवेनू बरोवना, किंवा उठाच्या एका खंयच्या सदस्यान बरोवना. ही पुस्तिका जी पेपर कटिंग्स जी आसात, जे पत्रकारांनी जे पेपर्स कटिंग, ताजी टोटल उठा संघर्श म्हणून आमी एक पुस्तिका काडील आसा. 2012 उपरांत सुद्दां उठान खंय खंय कोणा कडेन गेल्ले आसा ताचो टोटल इतिवृत्तांत त्या लोकांनी तें पुस्तक व्हरून म्हज्या घराकडल्यान व्हरून घेवचें आणि वाचचें. हे जे लोक आरोप करता पळय न्ही, त्या प्रकाशाच्या एका हावासा पोटी किंवा ताच्या एका वैयक्तीक जिवना कडेन ते हें करतात. त्यांची इतली सुद्दां मजल पावली. अरे ज्या मनशान 2-3 संस्था उबो केल्यो, खंयच्या आदर्श संस्था, तुगेली आचल संस्था, तुगेली केपें अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी, हायस्कूल, ह्या संस्थेचेर सुद्दां हे पावले. तांचो आरोप परतय तोच आहा की बाळ्ळे आंदोलन कित्याक केलें, तातूंत भितर कोणाचे तरी हितसंबंध गुंतिल्ले. बाळ्ळे हो ल्हान गांव, थंय आंदोलन करपाचें न्हय, थंय जावन हिंसाचार जावपाक लागलो. एक्चुअली आतां ह्या गोश्टी कडेन हांव एक गोश्ट, आतां खरें म्हणल्यार हें पयलू तें आंदोलन जें आशिल्लें पळय न्ही, हें काणकोणच्या 4 रस्त्याचेर ठरिल्लें आशिल्लें. आनी तें ठरोवपा खातीर हांवूय तातूंत कांय नाशिल्लो, म्हाका तें कोणीन ठरयलें कितें धरलें, बट वी आर जस्ट अ सोल्जर ऑफ द उठा. जे लिडर त्या वेळाचेर कितें सांगताले त्या वेळाचेर आमी तें करताले. अकस्मात बाल्ली तें आयलें, पूण इट इज अ आंदोलन. तें काणकोण जावं तें बाळ्ळी जावं, तेतून हें कांय ना. फाल्यां सकाळी होच इन्सिडंट काणकोण घडिल्लो आशिल्लो जाल्यार थंयच कित्याक केल्लो हो तुमचो प्रश्न आशिल्लो, अत्यंत चुकीचो प्रश्न तुमचो. आंदोलन करपा खातीर खंय आमकां बुबास, बरोबर, हांगसरूच जावपाक जाय, थंयच जावपाक जाय, अशातलें कांय गोश्ट ना. हिंसाचार जालो, थंय 2 लोक मेले. हें गोंयान अशें एकूच आंदोलन ना की थंय हिंसक वळण घेतलें. अशी भारतांत कितलींच, भारतानूच न्ही जगान अशी कितलींच उदाहरण आसा जेका हिंसक वळण घेतिल्लें आसात. तेंच जर घेवन जर आमी जर मुखार जर गेले जाल्यार आमच्या समाजाचो उदरगत जावपाक शकता. दुसरें प्रकाश वेळीपाचेर आनीक आरोप आहा. जेन्ना ह्या 2 जाण मरतकीर जी कोर्टान केस चलताली, ती कोर्टान केस भायर पडटकीर ताचेर अपील केलें ना. आतां केस कोणीन घातिल्ली, उठान घातिल्ली न्ही, कोणें घालो, पूण एक अपील पळय. केस कशांनी, केस घातिल्ली गोंयच्या सरकारान. आतां जेदे वेळाचेर गोंयचो सरकार, जेदे वेळाचेर एक केस भायर पडटा, कितें पडटा, त्या वेळाचेर इट इज द ड्युटी ऑफ द गोवा गव्हर्मेंट. कारण म्हजेरू अशे कितल्योशे केसी आसा, आमचेरू केसी आसा ज्यांच्यानी गोवा गव्हर्मेंटान गव्हर्मेंटान अपील केलें ना. तुमी प्रेशर हाडलें की बाबा ही अपील करपा, 2 जाणांचेर अन्याय जाला तांकां. डेफिनेटली म्हणजे त्याच्या वेळाचेर हांव त्या वेळाचेर हांव आमदार नाशिल्लो, मंत्री नाशिल्लो, ताजेर हांव उलोवपाक शकना. पूण डेफिनेटली आमी ताजेर खंत व्यक्त केल्ली आसा. आमचें दुख्ख आमी त्या वेळाचेर जे कोण जे आसा पळय न्ही तांचे कडेन आमी व्यक्त केल्लें आसा. कळ्ळें न्ही, असोय विशय आसा.
नाही बरी गजाल, कारण निमाणे पण तुम्ही हेच तांकां कळना न्ही. तांकां दिसता कितें उठा संस्था वगी रावली, आमकांय तितलीच तिडक आसा एक्झॅक्टली जी तांकां जी तिडक आसा त्यांच्या पेक्षा डब्बलीन आमकां तिडक आसा. पण त्यांची तिडक ही जी कितें आसा म्हणी ती एकामेकाक टार्गेट करपाची आसा. पण आतां म्हाका सादी गोश्ट सांग. आतां आमी अशें म्हण पळया, हे जे आंदोलन तेंच्यान जे कोणी ते स्टियर केल्लें आहा पळय न्ही, ते इन्स्टिगेटेड बाय द काँग्रेस म्हणून. कारण त्या दिसा तो काँग्रेसचो प्रेसिडेंट उपस्थित आशिल्लो, तो सिद्धेश भगत आपाचो मनीस थंय उपस्थित आशिल्लो. आमी हे म्हणूया कारण तो जॉन जो आसा तो आपा कडेन निगडीत आहा. बाकी सगळे जे चिंगू मुंगू जे आहा पळय न्ही ते काँग्रेसी कडेन निगडीत आसा. हांव केन्ना म्हणपाना दॅट एज्युटेशन हॅज बीन इन्स्टिगेटेड बाय द काँग्रेस. कॅन आय से दॅट? नो, बिकॉज यू आर डुईंग अ गुड कॉज. तुम्ही ते आम्ही ही म्हाका तुमची भूमिका आवडली. कारण कशें कोणी जरी कितलेय ग्रुप जाले, वेगळे जर प्रवृत्ती वेगळे तरी जर एकाच उद्दिश्टा प्रती येवपाक जर आंदोलन करतात, आवाज उठयतात, ताका सपोर्ट करप ही तुमची म्हाका प्रवृत्ती भूमिका सामकी आवडली. आणि हे तांकां हांवें उघडपणान सांगिल्लें आसा. फक्त म्हाका तेंचो खूब राग येता. हांवें तांकां पयलूच सांगिल्लें आशिल्लें, खंयच्याच ट्रायबल लिडराचेर तुमी उलयनाकात, केन्नाच उलोव नाका. तुमकां जर कितें जर दिसता त्या मनशाक तुमी वचून घाटात, बाबा तुजें हांगसर चुकता. म्हाका एक कमीव तांचो एजेंडा आहा. ते प्रकाश वेळीप, अरे तो इतलो सिनियर मरे, तो आतां 71 पावलो. 71 इयर तरी आसतना हांव जाल्यार तेजे खूब साश्टांग नमस्कार करून तेच्या पांय धरता. कारण तो आसा म्हणून उठा संस्थे कडेन तो भुरग्यां पेक्षा बरें काम करता मरे तो. ताजे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर दिता, हे दिता, ते दिता, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आसात. हेंचे कडेन कितें आहा रे? हेंकां 10 लोक आपयल्यार हेंचे बरोबर कोण 10 लोक येवपा आहा? कारण हे सगळे फटींग लोक. ओके, हे फटींग लोक हे. हांव डायरेक्ट चार्ज करता तांकां. ओके, प्रत्येक जण स्वार्थी आहा. तूं पत्रकार परिशदेंत कितें आसा पळय न्ही, तेंचे पळया तेंचो फास्ट हिस्ट्री काढा रे, हिस्ट्री काढा. उलोवपाक येता कारण कित्याक सांग, हांव समाज बांदपा खातीर हांगसर आयिल्लो आसा, समाज तोडपा खातीर न्ही. अजुनूय वेळ गेल्लो ना. आणि तुझी मुलाखत घेवपाचें कारण हेच, कारण आमी गोमंतकान तांचे 3-4 लेख छापले, तांच्यो वेगवेगळ्यो बाजू छापल्यो. म्हाका तुजी बाजू जाय आशिल्ली. आनी तूं जाणा की आमी तुका जी पळय प्रसिद्धी दितात, तुजी बाजू छापता ती सामकी आनी ही पोटतिडकीन छापतात. कारण तूं एक जेन्युइनली तुज्या समाजाचे प्रश्न मांडटा, तूं खातें तुजें चलयता आनी नेटान चलयता. म्हणून म्हजो फुडलो प्रश्न तोच आशिल्लो की अर्थसंकल्पान आदिवासीं खातीर तरतूद कित्याक पूर्ण जायना? एक गोष्ट लक्षांत दवरपाक, कारण हांवें ते डिपार्टमेंट हांवें सांबाळलेलें आसा. आमगे लागींचो मित्र रमेश बाब टवरकडानूच ताणें तें डिपार्टमेंट हँडल केल्लें आसा. म्हाजो सादो एक प्रश्न आहा हांकां. हांव न्ही सदांच, आनी ज्या वेळाचेर हांवें जेन्ना डिपार्टमेंट सांबाळलें न्ही, प्रत्येक गांवांनी आमी अवेरनेस केल्ली आहा. गांवांगान वी आर ऑन रिकॉर्ड, आनी इट इज बाय थ्रू द ST कॉर्पोरेशन आनी मागीर डिपार्टमेंटाच्या मदल्यान. आनी सालसेट म्हणू नाका किंवा केपे म्हणून, ह्या प्रत्येक तालुक्यान आमी अवेरनेस घेतल्या. हे लोकांचो कितलो आस्पाव आशिल्लो, कितले जाण हे थंय येवन त्या मिटिंगी येवन तेंच्यांनी आपली सजेशन मांडली. एक कडेन ते उपस्थित आसात ना. अवेरनेस कार्यक्रमाक वीच हॅज डन बाय द गव्हर्मेंट, आणि खास करून म्हजे ST कॉर्पोरेशनान हे अवेरनेस काम केल्ले. तुमकां कितें जाय? डिपार्टमेंटान अनुदान वाडटा, निधी वाडटा. खंयचे? हो जो आदिवासी पळय, हय ऑफकोर्स. कित्याक वाडटना? कारण तांचें म्हणणें की सगळेच म्हणून 3 ते 4% खर्च जाता. कितें म्हणटलो सांगतलो तुका म्हाका? कितलो म्हाका एक गोष्ट सांगता. आदिवासी डिपार्टमेंट स्पेसिफीक बजेट आसता 285 crores किंवा 385 crores म्हाज्या टायमाचेर आशिल्लो. पूण हो ट्रायबल सब प्लॅनाच्या अंतर बरेचशे इतर डिपार्टमेंटाक आसता, हे तांकां खबर नासता. तेच म्हणटात ते ट्रायबल सब प्लॅन ताजो पयसो खर्च जायना. अरे तुका हांव सांगता, फाटले फावटी म्हजे कडेन ज्या वेळाचेर हांव जेन्ना ट्रायबल डिपार्टमेंट आशिल्लो, म्हजे कडेन फंड एग्जॉस्ट जातालो. दुसरी गोष्ट आसा, तुवें सगळो खर्च केला डेफिनेटली. गोविंद बाब, आतां तें डिपार्टमेंट मुख्यमंत्र्यान आपल्या कडेन दवरपाचें कारण कितें? तूं आदिवासी मंत्री आसा. ते म्हाका कांय खबर ना. ते मुख्यमंत्र्या कडून हाजे फाटल्यान कितें पॉलिटिक्स आहा ते म्हाका कांय खबर ना. कारण आमी एकदां हें बरयलां बी की खरें मंत्री जावपाक जाय आशिल्लें रमेश तवडकराक, पूण ताका जेन्ना जावपाक मेळना तेन्ना तें डिपार्टमेंट तुका दिवचें न्ही, पूण तें मुख्यमंत्र्यान दवरल्यार जाता. अशे तरेची एक कितें तरी व्यूहरचना ते म्हाका खबर ना. पूण हे पांय ओडपाचें बीन काम हांवें केन्ना केलें ना, आनी मुखार हांव केन्नाच करपाना. हांव केन्नाच करपाना. हे आदिवासी खातें मुख्यमंत्र्या कडेन आसप, ताजे परस ते तुमकां मेळचें, हाजे खातीर तुमी एक जेन्युइन कित्याक मागना? हांव म्हाकाच मेळचें अशें म्हणना, पूण लेट मी टॉक व्हेरी फ्रँक ऑन दीस प्लीज.
की ह्या विशया कडेन हांव तुवें जें कितें म्हणलं तें एका ट्रायबल मनशा कडेन आसप हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी ताका जनमानसांतल्यान ताका एक बरो न्याय मेळटलो हेंवूय म्हाका खबर आसा कारण कित्याक हांव सडेतोड उलयणारो मनीस सरकारान ही आमची मुलाखत खूब जाण पळयतले तुजे समाजातले लोक कॅथलीक भाव पळयताले इतल्या खातीर म्हणून म्हाका तुजे कडल्यान कांय फ्रँक मतां आनी तुका हांव जे पळय कांय सडेतोड प्रश्न विचारता ते तुजे कडल्यान फ्रँक मतां येवची म्हणून हांवूय तुमकां सर कारण फाटल्यान हांव उलयतलो तें तोंडार उलयतलो फाटल्यान घात हांव केन्नाच करपाना हो म्हागेलो स्वभाव आसा सारकें कळ्ळें बरोबर कारण कशें आसा न्ही ह्या आनी खास करून एक तर रमेश तवडकर आसा नाल्यार गोविंद गावडे आसा बरोबर ज्या रमेश तवडकर आनी गोविंद गावडेन ह्या उठाचें आनी ह्या आदिवासी समाजाक एकठांय करपाचें काम केल्लें आसा आनी मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी म्हाका तें कोणा कडेन आसलें कांय फरक पडना पूण एकूच गोश्ट खरें जें जावपाक जाय आशिल्लें जाणकारांचें मत आसा त्या मता कडेन हांव उलयलेलो आसा कारण हें ट्रायबल डिपार्टमेंट तें एका समाजाच्या ट्रायबल मनशा कडेन आसप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा कारण सीएमान आपल्या फाल्यां सकाळी ह्या ट्रायबल लोकांक जर कितें जर विशय जर आयलो बरोबर जाल्यार सीएम तुका दाखयतलो ना सीएमाक बोट दाखोवपाक ती संदी आशिल्ली अरे तुमच्याच मनशा कडेन आसा मरे तूं तेकाच विचारा तो जर तें काम करपाक शकना जाल्यार मागीर आनी कसलो मंत्री जालो हें सीएमाक उलोवपाक अधिकार आशिल्लो एक्झॅक्टली खरी हें ताजें उत्तर बरोबर बरोबर आणि इट इज अ टोटल पेरेगेटिव्ह ऑफ पूण हाका लागून दोन ट्रायबल बीजेपीच्या लिडरां भितर एक संघर्ष आसा सुप्त मतभेद म्हजे भितर तर कसलोच संघर्ष तुजे आनी रमेश तवडकर तो पळय तेजो एकाचो आकाश म्हजे कडेन आसपाक शकता पूण म्हाजो आक्षेप किंवा आकाश रमेश तवडकर बद्दल इतलोय ना हांव अजुनूय म्हणटा रमेश तवडकर हो व्हडलो भाव कसो ताका अजूनय हांव मानता वैयक्तीक काणकोण गेलो तेन्ना ताका विचारनासतना खंय रवींद्र भवनाची पळोवणी करपाक गेलो व्हेरी रॉंग इन्फॉर्मेशन एक्चुअली हांव काणकोण एका वेगळ्या कामा खातीर गेल्लो आनी म्हाका खबर ना कारण रवींद्र भवन म्हजें I can go at anywhere. It belongs to my department. Exactly. Nobody can ask me. Exactly. बरोबर न्ही इवन फाल्यां सकाळी सीएमाच्या मतदारसंघात सुद्धा रवींद्र भवन जर बांदता आणि रवींद्र भवन हांव पयल्याच फावटी वचना ह्या रवींद्र भवनात काणकोणच्या रवींद्र भवनाक हांव म्हाका दिसता मंत्री जाल्ल्यार म्हाका दिसता हांव 10 फावटी तरी गेल्लो आसा तातूंत मॉडिफिकेशनूच गोविंद गावडेन केल्लें आसा एज फ्रॉम द कलेचे दृश्टिकोनांतल्यान त्या रमेश तवडकराक फोनाचेर बाबा तूं आज मिटींग दवरला तूं येतलो मरे काय म्हणून विचारणारो गोविंद गावडे आसा ऑफकोर्स पूण त्या गोश्टी कडेन त्या दिसा पयर हांव हें गेलो पळय न्ही हांव काणकोण इतले पयस पाविल्लो आसा म्हणजे एक काम करपा खातीर हांव गेल्लो कारण कित्याक सांग हांव म्हजो वेळ न्ही केन्नाच फुकट घालना कारण म्हाका थंय 2 वरां हॉल्ट आशिल्लो PWD रेस्ट हावसान राविल्लो आशिल्लो थंयच्यान म्हाका मोरपिल्लो वचपाक आयलो आनी त्या बाबा रवींद्र भवनाचे बाबा इन्स्पेक्शन करुया आनी खास करून म्हागेले दुसरे कार्यक्रम त्या खात्याचो मंत्री येता थंय रवींद्र भवन आसा वचप ऑफकोर्स आनी ताजे पयलू ताजी मिटींग जाल्ली आसात तांचे काणकोणचे लोकांचे बरोबर म्हाजी मिटींग जाल्ली आसात म्हाज्या डिपार्टमेंटाक जाल्ली आसात एवरीथींग इज देयर ते म्हाका खबर ना पण एखादें कितें आनी म्हाका खंय वयता कोणाक सांगून वयता म्हाका कोणाक विचारून सांगून करपाची गरज ना कारण इट इज नॉट अ प्लॅनड मिटींग जेन्ना प्लॅनड मिटींग जेन्ना आसता तेन्ना म्हजी जबाबदारी आहा त्या स्थानिक आमदार किंवा जो कोण आसा पळय ताका सांगपाची बट इट इज जस्ट अ कर्टसी विजीट ते कोणी नेगेटिव्ह वेर घेवपाची कांय गरज ना आय एम व्हेरी फ्रँक आनी तुका एक सांगता रमेश तवडकरा कडेन म्हजो अजुनूय ताजे मनां आसपाक शकता म्हजे आनी जो पर्यंत ताजे मनां आसपाचें कारण कितें तें म्हाका खबर ना न्ही रे उठा हें कारण जावं ना तें म्हाका खबर ना ताज्या मनान कितें आसा कितें ना तें कारण उठा कडेन सांगपाक म्हळ्यार जेवण तो मंत्री जाल्लो पळय न्ही त्या वेळाचेर ताणी उठा कडेन संपर्क तोडिल्लो आसा ते कित्याक तोडिल्लो आसा तें म्हाका कांय खबर ना नांव आपल्या सांगना नांव बदल्ली आनी कितें खंयची बदल्ली उठा तो प्रेरणा दीस काय तो म्हाका एक सांग पळया आंदोलन कोणी छेडिल्लें रमेशान छेडिल्लें आशिल्लें काय उठा संघटनेन छेडिल्लें आशिल्लें बरोबर बरें उठा हॅज युनियनियसली डिसायडेड ऑन द फर्स्ट इयर ऑफ द मे की मंगेश गांवकार आणि आपले स्वर्गीय दिलीप काटू वेळीपाच्या आमी प्रेरणा दिन साजरो करतलो ऑब्जर्व करतलो नॉट साजरो ऑब्जर्व करतलो हें आमी ठरलेलें आशिल्लें बरोबर आनी हांव दुसरो गोश्ट सांगता म्हाका दिसता फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया खंयचे एक NGO घेवन एक सरकार काम करता एक सरकार आनी दॅट टू इन द ऑन रिकॉर्ड
खंयचे एका संकल्प दिन किंवा प्रेरणा दिन फरक कितें जाता रे बाबा दोगांच्या नांवाचेर जाय पण एक बेटो प्रेस्टीज इश्यू फक्त नावाक लागून करून कांयच ना काय अर्थ ना. नांवाक सारकें. जर लागून जर आशिल्लो न्ही बरोबर. जाल्यार हिवड्या नेवर लिव द उटा तो निवडून येवन 2012 आमचे इलेक्शन जालां 2012 मार्चाक 11 मार्चाक रिजल्ट जाल्लो आहा बरोबर न्ही आनी हो जो संकल्पीन जाल्लो तो मागीर जाल्लो आहा बरोबर ताका कसली गरज आशिल्ली बाबा हॅव यू टेकन हिम इन टू द हे उटाक विश्वासान घेतला ताणी बरोबर. बरं म्हजो एक निमाण प्रश्न तुमकां इतली बरी खडेगाठ मुलाखत जाली आमची. उटा संघटनेची प्रमुख मागणी आणि आदिवासींची प्रमुख मागणी राजकीय आरक्षण हें केन्ना मेरेन मेळूं शकता? म्हाका पूर्ण खात्री आसा हय. आणि वी विल गेट इट डन की येणारे जे आमची जनरल इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शनात जावं शकतले या लोकसभा इलेक्शनात जातले ना जातले तें आत्तां हांव तुका सांगपाक ना कारण तें कितें चुलीर एक तोप दवरलो तितून शेताचे तांदूळ घातले आनी ते एका वरान ते शीत तयार जालें. 1 ते 5 वर्सां भितर डेफिनेट जातलें. मुख्यमंत्र्यांनी तशें म्हणलां पण ते जावपा खातीर तुमी जे तुमची शक्ती त्या कामा खातीर हांवें जी आनी प्रकाश वेळीप्यान किंवा उटान जी शक्ती लायल्ली आहा पळय न्ही हेंका 7 जन्म जाय घेवपाक ती शक्ती लावपा खातीर हें आज हांव सांगता कळ्ळें न्ही. आमी फक्त कितें आमी प्रसिद्धीच्या माध्यमान कांय ना हे जे कोण जे लोक जे आहा पळय न्ही हे पत्रकार परिशदेचे हिरो हरशीं तांकां ग्राउंड तेंचें काम झिरो ओके आनी तें झिरोचे तांच्यांनी हिरो करून दाखोवचें ह्योय म्हाजी तांकां ओपन चॅलेंज. थँक्यू गोविंद बाब तूं आमी विचारिल्ल्या प्रश्नाक खूब बरे तरेन सडेतोडपणान स्पश्टपणान जापू दिल्यात आनी तुजो हो स्वभाव तूं सामको नेटान काम करपी कोणाकय शिंगार घेवपाक तूं फाटीं सरना. तूं आमच्या स्टुडियोन आयलो तुवें आमकां मनमोकळी आनी सामकी खडेगाठ मुलाखत दिली. हांव गोमंतक टीव्हीचे वतीन तुजे उपकार मानता. थँक्यू तुजे धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.